नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवेत परतून येवकार. ॲस्ट्रॉनॉमी किंवा खगोलशास्त्र एक खूप इंटरेस्टिंग आणि एक खूप सुंदर अशें एक विद्या आसा, एक विज्ञानाचो एक भाग आसा आणि तुम्ही जर त्याच्याकडे लक्ष दिलें जाल्यार एक बरे भशेन छंद, एक हॉबी म्हणून डेव्हलप जावंक शकता. आतां तर आमी गेले खूब एपिसोडांनी पळयलें इवन करियर ॲस्ट्रॉनॉमरांक आतां इवन करियर ऑप्शन सगळे कडेन ओपन जाल्ले आसात. खूब स्कोप आशिल्लें हें विज्ञान आसा ॲस्ट्रॉनॉमी, खगोलशास्त्र. पण हें शिकपाक आमच्या जे करिकुलम आसा, म्हणजे आमचे सिलेबस आसा तातूंत व्हडलो ताका म्हत्व नासता. तितले एक चॅप्टर खंयच्या तरी 8वेन किंवा 5वेन इतलोच ॲस्ट्रॉनॉमीचो भुरग्यांक आसता. ह्या विशयाचेर फाटले थोडे भागांतल्यान आमी एक प्रयत्न करीत आसात. सगळे कडेन तुमी वता त्या साधनांतल्यान तुमकां ॲस्ट्रॉनॉमी शिकपाक जाता. एक हॉबी म्हणून तरी, एक छंद म्हणून तरी तो तुमी दवरपाक शकतात. गेल्या वेळार तुमकां याद आसतलो आमच्या हेच प्रोग्रामान आमी विदेश खांडेपारकार हांकां आमंत्रीत केल्ले. विदेश परतून एकदा येवकार आमच्या अंतरिक्ष अप अप अँड अवेत. तर विदेश पब्लीक ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी जुंता हावजाची वेधशाळा, थंय कावन्सिलर आसात आणि सॉफ्टवेअर आणि ॲस्ट्रॉनॉमी हांचो सुंदर मेळ कसो घालपाक शकता आणि प्रॅक्टिकली ॲस्ट्रॉनॉमी आमी कशें शिकूंक शकतात हें विदेशान आमकां दाखयल्लें. तर आतां सांगपाचें म्हणल्यार शिक्षणाच्या मळार सगळे कडेन कंप्युटर्स, इंटरनेट, आतां धाकटे भुरगे टॅब्स बी कितें कितें घेवन भोंवतात. सो ते कंप्युटर्स, ते टॅब्स, ते इंटरनेट हें सगळें वापरून सुद्दां भुरगे खुबशे करतात कितें कितें अननेसेसरी कामाय करतात. पण एक बरो उपयोग ताजो करचो आणि एक कितें तरी शिकचें. तर आयच्या भागांत तूं आनी थोडे सॉफ्टवेअर ताज्या बरोबर काय शिकपाक शकतात हें दाखोवपाचो आशिल्लो. सो आज आमकां तूं कितें कितें सॉफ्टवेअर दाखयतलो हें आमच्या दर्शकांक मातशेंशें. आयज हांगा 2-3 सॉफ्टवेअर हाडलेले आसा. ओके. सेलेस्टिया आनी स्काय मॅप प्रो म्हणून एक आसा आनी कार्तेस दी स्वियल म्हणून एक आसा. आनी थोडी सॉफ्टवेअरां जी मोबायलाचेर तुमकां यूज करूंक मेळटा ती बी तुमकां दाखयता. ताचे पयलीं हांव दर्शकांक मुद्दम सांगूंक सोदतां की तुमचे लास्ट टायम सांगिल्ल्या भशेन पॅड आनी पेन मात तयार दवरात. कितें तरी नोट करचें पडटलें तें मात नोट करून दवरात. नाजाल्यार प्रोग्रामाचो कांय फायदोच जावचो ना. कितें तरी तुमकां शिकपाक जाय जाल्यार नोट करून दवरात आनी तें मागीर तुमकां याद उरतलो. ओके. तर आतां फर्स्ट सॉफ्टवेअर हांवूय नोट करता इज सेलेस्टिया. ओके. सो फाटल्या फावटी आमी जे सॉफ्टवेअर पळयल्ले स्टेलारियम तितून आमी जमनीर रावन नक्षत्रां पळयलीं. पण हितून मजा अशी आसा की तुमी जमनीर रावन पळोवपाची गरज ना, जर तुमी स्वता नक्षत्राच्या मदीं रावन नक्षत्रां पळोवंक मेळटा. म्हणजे स्पेसान वचपाक शकता. स्पेसान वचून. ओके. सो रॉकेटा शिवाय आमकां स्पेसान व्हरता सेलेस्टिया हे सॉफ्टवेअर. सो सेलेस्टिया आमी खंय परचेज करपाचें, कशें करपाचें? हे फ्री सॉफ्टवेअर आसा. इंटरनेटाचेर गुगल हेतून वचून जर तुमी सेलेस्टिया टायप करीत जाल्यार खुबश्यो सायट्स ओपन जाता, थंयच्यान तुमी ते डावनलोड करूं शकता. ओके. सो म्हणजे आमी इंटरनेटार वचपाचें, सेलेस्टिया नोट करात, CELESTIA गुगलान मारपाचें, फ्री डावनलोड आनी डावनलोड जाता. ओके. आनी तुमच्या डेस्कटॉपार उरता. आनी कितलो चड स्पेस बी घेता? ना, हार्डली एक 15-16 MB येतलो घेता. ओके. सेलेस्टिया सॉफ्टवेअर ऑन केले म्हणटकीर पयलीं अशी पृथ्वी येवन फुडें रावता अशी. ओके. मावसाचो स्क्रोल बटन जर तुमी घुंवडयलो जाल्यार पृथ्वी तुमकां अशी झूम इन आनी झूम आउट करूंक जाता. म्हणजे माउस यूज करून करपाक जाता. हय. ओके. सो हांगा वयर तुमकां खुबशे ऑप्शन दिसतले आनी जशें हांवें पयलीं सांगलेलें की ह्या हितून नक्षत्रांच्या मदीं रावन नक्षत्रां पळोवंक मेळटा. म्हणजे आमी टेक ऑफ करुया तर स्पेसान. ही पृथ्वी तूं फक्त माउस यूज करून स्क्रोल करपाक जाता. हय. ओके. आनी पृथ्वी पूर्ण घुंवडावपाक जाता. सो यू कॅन वॉच द अर्थ फ्रॉम 365 डिग्रीज. फुटबॉल घुंवडयल्या भशेन प्रत्येक ग्रह तुमकां असो हातीन घुंवडोवं येता. ओके. सो आमी कमांड करूं शकतात आमचो ब्रह्मांड. हांगा जे वयर ऑप्शन्स आसा पळय हे वचपाचे नेविगेशनान हांगासर हें आसा टूर गायड म्हणून आसा. हितून जर ह्या क्लिक करीत जाल्यार तुमकां सगळे सॉफ्टवेअराचे फूल गायडेड टूर मेळूं शकता. ओके. तर आमी एक आमचो पयली गायडेड टूर घेवया.
ऑप्शन्स आसा हितून. ओके. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट. सिलेक्ट ऑब्जेक्टाचेर क्लिक करून ऑब्जेक्टाचें नांव घालूया हांगासर. ओके. आतां सॅटर्न दिसता आकाशात, सो सॅटर्न घाल. सो सॅटर्न घालुया आमी. ओकेचेर क्लिक केलें म्हणटकीत सॅटर्न सिलेक्ट जालो आतां आनी ते सॅटर्नाचेर वचपाक जी मारपाची. ओके. सो खंयचे ऑब्जेक्ट मारपाचे आनी ताजेर जी मारपाचे. ओके. सो जी मारलो की सॅटर्न सॅटर्न येता. येता. सो इवन सॅटर्न तुमकां रोटेट करपाक मेळटा. जाता. ओके. ओके. सो सगळो सॅटर्न 365 डिग्रीज हातान धरपाक शकता. जेन्ना रोटेट करपाक जाय तेन्ना मावसाचो रायट बटन आसता तो क्लिक करून दवरपाचो ऑब्जेक्टाचेर आनी मातसो तसो धरूनच मागीर घुंवडावपाचो. सो म्हाका दिसता दीस इज कॉमन की आमची जे व्ह्युअर्स आसा ते हातान माउस धरलो की शिकतले कशें रोटेट करपाचो तो. सो रायट क्लिक प्रेस करून धरपाचो आनी रोटेट करपाचो. अशे जे हे ऑब्जेक्ट्स दिसता ते कितें ते पळोवपाक जाय जाल्यार फक्त क्लिक केल्यार पुरो. ओके. ते सिलेक्ट जाता आनी हांगा वयर कॉर्नराक तेजें सगळें इन्फॉर्मेशन येता. म्हणजे जो ऑब्जेक्ट स्क्रिनान आसा ताजेर आमी क्लिक करपाचें आनी त्या ऑब्जेक्टाचें नांव हांगा येता आनी सगळे डिटेल्स हांगा येता. ओके. आनी ते जी मारीत जाल्यार ते सिलेक्ट जाल्यार ते ऑब्जेक्ट झूम जावन आमकां ते फुड्यान येता सारकें. म्हणजे हो स्टार. आतां हो एक स्टार बिटलगीज म्हणटा तो. ओके. हो स्टार सुद्दां झूम करून दाखयता. ओके. आनी स्टारूय रोटेट करपाक मेळटा. जाता. ओके. सो एक तरेची गेम कशी म्हणल्यार जाता न्ही, पण सायंटिफीक गेम जातून आमी शिकपाक शकतात. फॉर एक्झाम्पल तुवें आमकां स्टार दाखयलो बेटलगीस. बेटलगीस इज अ रेड जायंट स्टार न्ही, जो हातून आसा ऑरायन कॉन्स्टलेशनान मृग राशींत आसा आनी तो फुटिल्लो स्टार आनी ताजेर सनस्पॉट्स जे आसात ते सुद्दां दिसपाक शकतात. सो आकाशा बद्दल एस्ट्रॉनॉमी बद्दल खुबशे आमी हो सॉफ्टवेअर वापरून शिकपाक शकतात. दुसरें ऑप्शन आपल्या नॅविगेशनांतली ओके. गो टू ऑब्जेक्ट म्हणल्यार जे आतां सांगलेलें जी मारले की ते वयता. गो टू म्हणल्यार हितून ऑब्जेक्ट नांव घातले तो हो स्टार सिलेक्ट केलो. एक स्टार सिलेक्ट केलो. सी मारली तो सेंटराक येता. खंयचोय ऑब्जेक्टाचेर आमी क्लिक करपाचें आनी सी मारपाचें तर ऑब्जेक्ट सेंटराक येता. ओके. बरें आसा. आनी मागीर गो टू सिलेक्शन जी मारले म्हणटकीर ते झूम जाता. झूम जाता. सो पयलीं सी मारपाचें. सी मारलें की सेंटराक येता आनी जी मारपाचें. जी मारलें की ऑब्जेक्ट व्हडलो दिसता, एनलार्ज जाता. म्हणजे हो सॉफ्टवेअर ऑल द टायम तो फिल्डानूच उरता. टेलिस्कोपाकूय कनेक्ट करूं शकतात. जाता. ओके. कशें करतात ते नॉर्मली. तेका जे ऑटोमॅटीक टेलिस्कोप्स आसता तेच टेलिस्कोपांक केबल आसता ती कंप्युटराक लावपाची आनी सॉफ्टवेअर ऑन करून मागीर सॉफ्टवेअरा वयल्यान टेलिस्कोप गायड करूं जाता. ओके. म्हणजे तुवें जर हांगा सॅटर्न मारलो तर एक्चुअली टेलिस्कोप सॅटर्ना कडेन पॉयंट करता. हय. ओके. हो फुडलो तुवें कितें दाखयलो सोलार सिस्टम ब्रावजर. सो हाजेन कितें आमी शिकपाक शकतात. खुबशीं स्टाराचीं नांवां हे नंबर घातलेले आसा हितून. ते स्टाराचे खंयच्या स्टाराचेर सिलेक्ट करून गो टू क्लिक करीत जाल्यार त्या स्टाराक वचूं शकता. म्हणजे ही सगळीं दिसता ती स्टाराची नांवां इन नंबर्स, तांचे नंबर्स. ओके. सो लिमिटेड आसा, चड ना हितून. ओके. आकाशान प्रत्येक स्टाराक नंबर आसता, एक मार्क केल्ले आसता, मॅप केल्ले आसता. प्रत्येक कॉन्स्टलेशनाच्या ब्रायट स्टाराक नांव आसता दिल्लें आनी बाकीच्यांक नंबर्स आसता. ओके. तो हे सगळे हांगा लिस्ट आसा. सो तुमकां कित्याचेर क्लिक केलें जाल्यार कितें जाता. त्या स्टाराचेर तो स्टार स्क्रिनीन सेंटराक येतलो आनी तो मागीर झूम जातलो. ओके. एक आमकां प्रॅक्टिकल करून दाखय पळोवया. एक खंयचो तरी स्टार घे रँडम. ओके. हो स्टार. ओके. सो खंयचे जाय ते स्टार आकाशांत तुमी पळोवपाक शकतात. ओके. आनी कितें ऑप्शन आसा हातून. एक्लिप्स फायंडर म्हणून आसा. एक्लिप्स फायंडर म्हणजे कितें. एक्लिप्स फायंडर म्हणल्यार एक्लिप्स केन्ना जातले ते हेजेर पळोवपाक मेळटा. हांगासर हें आसा सोलर एक्लिप्स आनी लुनर एक्लिप्स. ओके. हे क्लिक केले की हांगा डेट घालपाचो. तुमकां सपोज आतां फायंड करूंक जाय 2013 ह्या वर्साक केन्ना एक्लिप्स जातले. सो आमी हांगासर घालूं शकता रायट फ्रॉम 1 जानेवारी 2013 टू डिसेंबर 31 डिसेंबर 2013. सो 2013 ह्या वर्साक सोलर एक्लिप्स केन्ना जातले आनी कंप्यूट म्हणजे कॅल्क्युलेट करपाचें. हय. ओके. सो हांगा बरयला नन म्हणजे कांयच गिराणां जावपाची ना. हांगा नन येना कित्याक आमच्या लॅटिट्यूडाक आमकां दिसपाक जाय सोलर एक्लिप्स ना ह्या वर्सा. म्हणजे गोंयान दिसचें ना. हय. ओके. हांगासर नन म्हणून दाखयता. ओके. म्हणजे तुमी जे लॅटिट्यूडार आसात ते लॅटिट्यूडाची स्काय सेलेस्टिया दाखयता. ओके. व्हेरी गुड. टायम ऑप्शन म्हणल्यार जेन्ना सॉफ्टवेअर तुमी ऑन केले कंप्युटर जो टायमींग आसता कंप्युटराची क्लॉक आसता ती ऑटोमॅटिकली तो टायमींग चालू आसता. फास्ट स्काय फास्ट मूव जाता तशें. टायम वाडोवपाक जाल्यार हांगासर स्पीड आसा 10 टायम्स फास्टर 10 टायम्स स्लोअर. ओके. म्हणजे स्कायाचें रोटेशन रेवोल्युशन आमी इनक्रीज करूं शकता. फ्रीज ऑप्शन आसा म्हणल्यार ते चेंजूच जावचे तशेंच उरतलें. ओके.
रियल टायम म्हणजे जो एक्च्युअल टायम आसा तो. ओके. तर विदेश तुवें आमकां नॅविगेशन दाखयलें, टायम दाखयलें, आनी एक ऑप्शन दिसता म्हाका हांगा रेंडर. सो रेंडर ऑप्शनान कितें करपाक मेळटा? रेंडर ऑप्शनान स्क्रिनीर तुमकां कितें कितें दिसपाक जाय ते सगळे ऑप्शन हांगासर तुमकां हँडल करूंक मेळटा. मोर स्टार्स विजिबल हाजो अर्थ कितें? मोर स्टार्स विजिबल म्हणजे नंबर ऑफ स्टार्स जे आसात ते इनक्रीज करपाचे. ओके. सो आकाशान कितले स्टार दिसपाक जाय ते सुद्दां आमी कमांड करूं शकतात. हय. मागीर हांगा फूल स्क्रिनाचें आसा. ऑल्ट आनी एंटर मारीत जाल्यार फूल स्क्रिनीर वयता. हे जे मेन्यू बीन आसा ते सगळे डिजॅपियर जाता. ऑल्ट आनी एंटर आनी परत ऑल्ट एंटर मारले की मिनिमायज जाता. हय. ओके. सो हे सगळे आमचे वेगळे वेगळे सेलेस्टियान तुवें आमकां कमांड्स दाखयले. सेलेस्टिया हो खूब इंट्रस्टिंग सॉफ्टवेअर आसा कित्याक आमी तातूंत प्रत्यक्ष आकाशान वचून रॉकेटान बशिल्ल्या भशेन सगळें पळोवपाक शकतात. तर विदेश आमकां एक 2-3 ऑब्जेक्ट दाखय पळोवया. एक मार्स, जुपिटर आमच्या सेलेस्टियान कशे दिसतात ते आमकां दाखय. सिलेक्टान वचपाचें आनी MARS मार्स. मार्स. ओके. तर सिंपल सिलेक्ट करपाचें आनी ऑब्जेक्टार मारपाचें. सो हे डेमो वर्शनान सगळें सोलार सिस्टम दिसता विदेश. आनी आमी सोलार सिस्टमाच्या भायर वचूंक शकतात सेलेस्टियान? हय जाता. कशें? खंयचे जशें सर्च ऑप्शनान गॅलेक्सी खंयची आसा गॅलेक्सीचें नांव घालपाचें त्या गॅलेक्सीन वचूं शकता. म्हणजे खंयची गॅलेक्सी पळोवंक शकता. हय. सो म्हाका दिसता हे सॉफ्टवेअर चड धाकट्या भुरग्यांक चड आवडटलें. प्रत्यक्ष हे प्लॅनेट्स अशे लागच्यान पळोवपाक मेळटा, तातूंतल्यान आमकां टूर करपाक मेळटा. तर आमी आमचे हे सेलेस्टिया हे वेबसायट पळयलें जी सिंपल प्रोग्राम आसा तो सॉफ्टवेअर आमी डावनलोड करपाक फ्री शकतात आनी तुमच्या डॅस्कटॉपाचेर तो येतलो आनी तुमी फूल युनिवर्साची टूर तातूंतल्यान विदावट अ रॉकेट करूंक शकतात. आतां सेलेस्टियातल्यान आमी सगळो युनिवर्साचो टूर करून आयले. आतां फुडलो सॉफ्टवेअर आमकां जो विदेश दाखयतलो द कार्थ द CL. फ्रेंच वर्ड आसा मॅप ऑफ द स्काय. सो स्कायाचो मॅप कसो जनरेट करपाचो हो आनेक सॉफ्टवेअर आसा. तो कसो डावनलोड करपाचो, यूज करपाचो हे सगळें आमकां आतां विदेश थोड्या वेळान दाखोवपाचोच आसा. तुमी पॅड, पेन बी सगळें घेवन रेडी रावात. एक ल्हानसो विसव घेवन आमी परते रोखडे मेळुया.